बागेवन पावलून तिमोथाक बरयलेलें पयलें चिटीवेलें वाचप. प्रितीच्या सगल्याक जीण दिता त्या देवा मुखार आनी पोंच पिलाता हुजीर गोवाय दिवन सारकें उच्चारण केलां त्या क्रिस्ता जेजू मुखार हांव तुका हुकूम घालतां तो हो: आमचो सोमी जेजू क्रिस्त दिश्टी पडोसोर सुखी विरेत गुन्यांव नासतना तुजे कायदे पाळ. ताका परगोट करतलो आपणे नेमलोल्या काळार एकलोच उमोर आसा. ओगोम उजवाडांत रावपी मनशांक पळोवन नाशिल्लो, पळोवंकूय जायना तसलो. एकलोच स्वता सर्वांचो बागेवंत अधिकारी. तोच तो राजांचो राजा आनी दोनयाचो धोनी. ताका मान आनी पदवी सासनाच्या सासनाक. आमेन. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. आयकल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. सोद गितां गावन भितर सरात, संतोशान येयात देवा मुखार. सर्वेस्पराची सेवा करात, आनंदान ताची भक्ती करात. सोद गितां गावन भितर सरात, संतोशान येयात देवा मुखार. सबाब: सोद गितां गावन भितर सरात, संतोशान येयात देवा मुखार. सर्वेस्पर आमचो एकलोच रुचणार. तो आमचो बापूय तो सांबाळणार. विस्वासान या तर ताचे मुखार. आमा सोमेस्तांक तो घेवंक रावता. सबाब: सोद गितां गावन भितर सरात, संतोशान येयात देवा मुखार. तो गवळी आमी ताच्यो शेळ्यो मोय पासान चोरोवन सांबाळलोल्यो. ताचे मुखार या, तो आमचो देव, आमी ताचो लोक, ताची पोरसां. सबाब: सोद गितां गावन भितर सरात, संतोशान येयात देवा मुखार. ताचे दारवंटे काडून येयात, ताच्या मंदिरांत भितर सरात. देवाक दिनवासूंक एकठांय जायात, सगळीं बाराबोर गायात नोमान. सबाब: सोद गितां गावन भितर सरात, संतोशान येयात देवा मुखार. आमचो सर्वेस्पर कितलो बरो, ताचो मायेमोग सासनाक उरतो. ताच्या उतराचेर विस्वास आमचो पिणगेचे पिणगेत तो विस्वाशी. सबाब: सोद गितां गावन भितर सरात, संतोशान येयात देवा मुखार. Sorvesporak, 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 बऱ्या आनी उदार काळजान देवाचे उतर आयकून ते सांबाळटात आनी आपले थिरायेक लागून पीक दितात ती सुभागी. Sorvesporak, 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 लुका पोरमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. दर एका नोंगरांतावन लोक जेजू सरशी येतालो. अशें एक उरपोज एकठांय जाली तेन्ना ताणें वोपार घालून म्हणलें, कोण एकलो वोंपी आपले बी वोपोवंक गेलो. वोंपतना थोडें बी वाटेर पडलें आनी लोकांन तें माडयलें आनी मळबावेल्या सुकण्यांनी येवन तें खालें. आनी दुसरें खोडपाचेर पडलें, तें किल्लोलें पूण शेळ नासली देखून सुकलें. हेर कांट्या मोदें पडलें आनी कांटे बरोबर वाडले आनी ताणें तें
दामून दवरलें. हेर बरे जमणीर पडले आनी किल्लोन 100 पोट ताका पीक जालें. आनी व्हडल्यान आराडून ताणें म्हणलें, आयकूंक कान आसलोल्यांनी हें आयकुनचें. ताचे सिसांनी ही वपाराचो अर्थ ताचे कडेन विचारलो आनी ताणें म्हणलें, देवाच्या राज्याची गूट वळखूंक तुमकां दिलेलें आसा, पूण हेरांक तें वपारांनीच सांगपाचें, कित्याक तीं दोळ्यांनी पळयतात पूण तांकां दिसना, कानांनी आयकतात पूण तांकां समजना. तर वपाराची समजोणी ही. देवाचें उतर. वाटेर आसात तीं तें आयकतात पूण मागीर ताणें बावाट दवरिना जावंक आनी सोडवून जोडिना जावंक देंवचार येता आनी तांचे काळजांतलें उतर काडून व्हरता. खडपाचेर आसात तीं उतर आयकून तें खुशालकायेन मानून घेतात तीं, पूण तांकां पाळना देखून तीं थोडोच वेळ बावाट दवरतात आनी परिक्षेचो वगत पावतच तीं फाटीं सरतात. कांट्या मदें पडलां तें उतर आयकतात तीं, पूण वेता वेता जिवाचे दास्तीक आनी ग्रेसकायेक आनी मौजांक लागून तीं दामून उरतात आनी पीक दिवन पावनात. बरें जमनीर पडलां तें बऱ्या आनी उदार काळजान उतर आयकून ते सांबाळटात आनी आपले थिरायेक लागून पीक दितात तीं. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वाखाणणी तुका क्रिस्ता. नियाळ थोडोच वेळ बावाट दवरतात. नियाळाक आदार. एका गांवांत पावस ना जावन भूंय सारकीच सुकलोली. उदकाक लोक आशेवन रावतालो. एक दीस थंयचो लोक फिगोर्जेंत मागणें करूंक येवजिता. सगलो लोक मागणें करूंक एकठांय जाता, पूण एकटोच भुरगो सोंत्री घेवन येता. कांय लोक हांसून भुरग्याक विचारतात, कितलो काळ पासून पावस ना, तर सोंत्री कित्याक हाडल्या? भुरगो जबाब दिता, आमी देवा लागीं पावस मागूंक आयल्यांत न्हय. पावस पडल्यार हांव भिजतलों न्हय. हाकाच म्हणटा देवाचेर खोल बावाट. जें कितें विस्वासान मागता तें आमकां मेळटाच. असलो बावाट गरजेचो. आयचे शुभ वर्तमानांत आमकां वपाची वपार सांगून देवाचें उतर आमच्या बावाटा वरवीं कितलीं फळां उत्पन्न करूंक शकता तें जेजू आमकां समजावंक सोदता. आयज आमकां मिलाग्री विस्मितां पळोवंक जाय, पूण बावाट विस्वास जेजूचेर थीर ना. आमचें जिवीत जेजू सारकिलें करूंक आमी सोदिना. मागता तें आमकां मेळटोच मोन आमचें जिवीत देवाच्या हातांत भेटोवया आनी ताची येवजण शार्ती पावंक बावाटान आशेवन रावया. तर आयज आमचो थाराव जावन दी बावाटान जिवन दुसऱ्यांक देख जावंक वावुरया.